कुलदेवता दर्शन पळत आशिल्ले आमगे सर्व वीक्षकांक नमस्कार. आयचे ह्या एपिसोडांतू आम्ही गोवाचे एक विशेष देवस्थानाचे दर्शन करत आसती. त्या म्हळ्यार गोवाचे पोंडा तालुक्याचे कडेंपार हांगासचे सवॉय वरेम हांगासचे श्री अनंतशयन देवस्थान. हांगा एक महाविष्णुले पर जाल्लेले देवस्थान आसा. ताजे दर्शन आमी आज करूया. नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण. ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕದಂಬ ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ರೇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. तशीची मार्गो रेल स्टेशन ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ दूरस. समृद्ध पाचवे परिसरांतू आसचे श्री अनंत देवालय लांछनाचे सुंदर वास्तुशिल्पाचे भव्य द्वारस. तांतू भितरी श्री अनंतशयन देवालय संस्थानस. देवळाचे पार्श्वदृश्य विहंगम. द्वारा भितरी देवळाचे प्रवेश. देवळा मुखारी विशेष जल्लो एक स्तंभस. असलो स्तंभू अति अप्रूपाचो. ह्या खांब्या वयरी शंख चक्र पद्म नैशी प्राकृतिक चित्राचे अलंकार आस. त्या पळयल्यार पळयतरपका म्हूण दिसता. सरळ जाल्लेले सभागृहांतू विपुल स्थळावकाश आसा. वारे उजवाडू हांगा जाय जाल्यार तितलें मेळटा. थंय थावन फुडें गेल्यार गोंयाचे टिपिकल रुपाचे कमान द्वार देख पडटात. तांतू श्रीमद अनंतेश्वर विजयते म्हणटची भितर गेले तेन्ना देवळाचे मुख्य भाग मेळटा. देवळाचे हे होड भागांतू भक्त लोक गर्भकुडींत जावचे पुजा आनी तशीची ध्यान करच्याक बसशाक प्रशस्त जाल्लेले स्थळावकाशू आसा. वयली भागांतू कोश्टकांतू देवी देवांगेले चित्रसती. दोन खंबे विंगड विंगड रितीचे. एक कांतू भोरनू काश्ट कला केल्ल्या जाल्यार अनेक अजवेरी रुप्याचे चिकणी कला मस्तस. अति सुंदर रुप्याचे चिरणिके काम आम्ही हांगा पळोव येता. रुक्काचे कामाचो खंबो चंदायेंतू उणी खायना. एक आराध्य दृश्टीन कलास्वादन करचे दोळ्यांक ह्या देवळाचे श्रेष्ठ जाल्लेले कला मनाक वता. हांगाचे खंब्यारी फूल वाली असल प्राकृतिक चित्र मात्र नेशी राक्षस गंधर्व उरग पक्षी दशावतारू ऋषिमुनी अशी पुराणांतुले व्यक्ती पळोवच्याक मेळटात. परम पुरुषना नाम उच्चारण दारिद्र्य दुःख शोक संहरण दारिद्र्य दुःख शोक संहरण नारायण नाम पारायण नारायण नाम नारायण 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 नाम नारायण नाम पारायण.
अंधकरण शुद्धिगे कारण अंधकरण शुद्धिगे कारण कथा श्रवणदी भक्ति जागरण कथा श्रवणदी भक्ति जागरण संततनंबिरो श्रीरमणन चरण संततनंबिरो श्रीरमणन चरण आ आ आमच्या ह्या सावयवेरेचे अनंताचे देवस्थान गोंयांत एकूच देवस्थान आसा हें अनंताचें जें देवूळ सगळें उदकान आसा उदकाचेर बांदिल्लें आसा तें ह्या देवाची महती अशी की एक बाटाडी आपलो व्यापार घेवन वास्को वतालो वास्को वता आसतना त्या टायमार पावस पडलो आनी तो चुकून हांगासर 200 मिटराचेर भांडवे नदी आसा हे तागेली व्हडे जे आशिल्ले ते व्हडे उरले म्हणटून त्याच राती तो रावलो आनी जालें कितें हांगासर जो ब्राह्मण आशिल्लो आत्माराम दैठणकर ताका स्वप्न पडलें की हांगासर आपूण आयिल्लो आसा तेन्ना तो आपल्याक घेवन हांगासरल्यान व्हर म्हणून त्या प्रमाणे तो त्या जाग्यार गेलो ज्या ठिकाणी व्हडी आशिल्ली त्या ठिकाणी तो ताका सांगलें की आपल्या अशें राती स्वप्न पडलां की मुर्ती आपली हांगासर आसा म्हणून अनंताची तो म्हणपाक आपूण मुर्ती हाडूंकच तो आपूण म्हळ्यार व्यापार घेवन आयला तो वादळ जालें म्हणून चुकून हांगासर पावलो आनी तो निराश जावन आयलो घरा कडेन आपल्या आनी जालें कितें परत दुसऱ्या दिसा ताका स्वप्न पडलें की अशी मूर्ती हांगा सकयल आसा म्हणून त्या प्रमाणे ताणें तो व्यापार सगळो काडलो आनी पळयलो जाल्यार पळय जाल्यार ही अनंताची मुर्ती पोंदां आशिल्ली व्हडये मदीं आनी तो आयलो हांगासर ताका सांगलें आपल्याकूय अशेंच स्वप्न पडलें की अशी मुर्ती आसा म्हणून त्या प्रमाणे दोगूय गेले ते ती मुर्ती हाडली आनी हांगासर स्थापन केली तो आशिल्लो जो आयिल्लो आशिल्लो पळय तो पीर मुसलमान ताचें नांव पीर त्या जाग्याक थंय मुर्ती मेळ्ळी म्हणून ताणें त्या जाग्याक पिरापिडेर अशें म्हणटा म्हणून ती हांगासर तांच्यांनी मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीया ह्या दिसा हांगाचे त्या ब्राह्मण आनी बाकी लोकांनी मेळून ती स्थापन केली. श्रीहरि स्मरणा अंत्यकाल के बरली श्रीहरि स्मरणा नारायण नाम पारायण नारायण नाम पारायण घोर भवसागर घोर भवसागर घोर भवसागर घोर भवसागर तारण के कारण घोर भवसागर तारण के कारण नारायण नाम पारायण नारायण नाम नारायण 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 नाम पारायण नारायण 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 नारायण. हें देवस्थान विशेष कसल्याक म्हळ्यार हें 3 कडेन उदकान आवृत जावन आसा. देवस्थानाचे गर्भगुडी भितरीची एक बांय आसा थंय तुकून उदक काणू सदळ देवाक अभिषेक करचो क्रम आसा. वर्साचे पुरो दिसू ही बांय आनी देवळाची भायर आशिल्ली तळे उदकान भोरणू आसता अशी एक विशेष देवस्थान हें. हांगा देवाक किरीट आसा तशीची वस्त्रालंकार आसा तशीची फुल्लाच्यो अलंकार करता ती. फलकावयरी निद्दलेल महाविष्णूले एक विशेष मूर्ती हांगा आसा आनी ह्या देवळांतू श्रीगंधाचे लेपन करून करची एक विशेष सेवाय आसा. हें मस्त जन आंगवण सांगूंक घेवन हें येवन हांगा देवस्थानांतू करयसिताचें असले विशेष देवस्थानाचें एक दर्शन आमी करया. हांगाचे श्रीमद अनंत शयन देवाले शयनाचे भंगीचे मूर्ती अति अप्रुपाची. ह्या देवळाचे गर्भगुडीन तुची बांय आसा तशीची देवळा भायरीची तळ आसा ती. तशी जावन चारिदी कडेन उदकांनी परिवृत्त जाल्लेलें देवस्थान हें.
विशेष म्हळ्यार श्रीमद अनंतशयन देवाले शंखचक्र गदा धोरण आसचे ही मूर्ती एक फलका वयर केल्या. त्या फलका वयरी श्री माया, श्री देवकी, श्री लक्ष्मी, श्री भूदेवी, श्री मारुती, श्री गणपती आणि दशावताराचे चित्रसती. थंय देवा लागीं पंच आयुध व्यक्तिरूप घेवन नमस्कार भंगिरी राबलीं ती. देवान उज्ज हातांतू कटक मुद्रा धरल्या. मात्र न्ही थंय मधुकैटभ म्हणलेले दोनी राक्षस आक्रमणकारी रुपांतू राबिल्ले सती. देवाले हें भोगशयन मूर्ती अथवा शेषशयन मूर्ती पळोवच्याक देश विदेशांतून हजारो जन हांगा येतात. हे मूर्ती वयरी होयसळा कालाचो प्रभाव पळोवच्याक मेळटा. 12 शतमानाचे कदंबा कालाचे आळविकेंतू हें केल्ला की म्हणलेले एक अनुमानूय आसा. अशें ह्या देवाचें म्हत्व आसा. आनी भोवतेक हे देवूळ मंदिर जें आसा आनी खंय गोंयांत ना भोवतेक भारतांतूय खंय ना अशी मुर्ती आसा ती. आनी मुर्ती आसा ती अशी मदीं आसा तो विष्णू, मागीर ब्रह्मदेव बेंबींतल्यान भायर सरला तो, आनी ती सर्पाचेर न्हिदिल्ली दाखयल्ली आसा. ह्या सायडीक जे 5 जाण आसा 6 जाण ते कवसांत मारिल्ले भुरगे, आनी सकयल आसा ती माया, आनी वयर ताच्या वयर आसा ती देवाची आवय देवकी, आनी मदीं शंकराचें लिंग आसा. तशेंच त्या सायडीक दशावतार मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध कलंकी अशे दशावतार आसा. आनी त्या सायडीक मागीर मारुती आसा आनी ह्या सायडीक गरुड आसा. आनी मदीं लक्ष्मी पांया कडेन पांय चेपता ती लक्ष्मीची मुर्ती आसा. अशी एक देवाची मुर्ती आसा. नाम निज आभरणा, नारायण नाम निज आभरणा. आमचें देवूळ नियरली म्हणटात 350-400 वर्सां पयलींच्यान आसा. हें देवूळ बांदता आसतना पुर्वजान कशें बांदलें तें आमकां खबर ना, पूण हें टोटल उदकाचेर देवूळ बांदिल्लें आहा. इवन आमी जेन्ना अभिशेक करता तेन्ना आमी भटजी फाटल्यान उदक काडून आमचे अभिशेक करता. म्हणजे म्हणपाचें म्हणजे एक वेतभर बसून हांगा खणलें जाल्यार टोटल उदक आसा. ते सायडीन आमची तळी आसा. इतलें सुंदर देवूळ एक सावय वेरेचें आमचें एक बरें हें मानून वता. प्रत्येक जाण गोंयचे भायले लोक हांगा मुद्दाम जावन भेट दितात. तशेंच आमच्या अनंत देवस्थाना अंडर पंचायतीन म्हणजे 5 देवळां आसा. एक आमचें देवूळ म्हणजे सातेरी देवूळ, ग्रामदेव, वयर खामणी, मागीर नारायण देव, अशीं आमची पंचायतना अंडर हीं सगळीं देवळां आसा. देवळाची खास म्हणजे मेन उदकान देवूळ एक जालें. आनी हेजी दुसरी खास म्हणजे सगळें आमची सगळी ग्रिनरीच्या मदीं आमचें देवूळ आसा. आतां हें देवळाची मेन सांगपाचें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे आमचे शेट वेरेकार हेंचे अंडर आसा. आमचो कुळदेव अनंत आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशनूय फूल आमचे शेट वेरेकारा अंडर आसा. देवालय सन्निधानांतू कौटुंबिक धार्मिक आनी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोरका म्हणू आशिल्ल्यांक श्रीमद अनंतशयन देवस्थानांतू एक सुंदर जाल्लें सभागृह आसा. हें एक माळयेचें सभागृह जावन तोग्गू हॉल आनी वयरी राबच्याक कुडा वेवस्था आसा. हें विशाल आनी वेवस्थीत जाल्लें सभागृह. आमची मेन उत्सव म्हणटा ते आमचो कालो.
म्हणजे त्या दिसांनी काल्या दिसांनी एक कालो जाता, मागीर बाकी आमची आसनां आसता तेजेर बसून आमचो देव पालकेन मागीर आसनाचेर जावं रथ असो करून आमी 6-7 दीस आमचे प्रोग्राम आसता. सांगड जाता. सांगड म्हणजे तळेन आमचे सांगडेन हितून वड्यान देवाक आमी घेवन एक फेरी मारतात. तिसऱ्या दिसाक आमचो गरुडासन आसता. गरुडासन म्हणजे आमी गरुडाचें वाहन आसा तेजेर देव आमी तेजेर हें करून बोवडां हाडटात. मागीर जाता विजयरथ. विजयरथाचें खास म्हणजे आमचो वेरेकार आसलो तो उत्सव मोठो. म्हणटात की आमी आमकां ते कितें तरी आमी एक केस जिखिल्ले आनी आमी एक आमची केस चलताली कसली तरी ती आमी केस जिखल्या आमी ते मनयताले आनी तेन्ना एक बेश्टो एक रथ हाडिल्लो हातान धुकलपाचो बेश्टो धाकलो. तेजे उपरांत आमी नवो व्हडलो रथ हाडलो आनी आमकां त्या विजयरथाक 75 वर्सां जावन गेली. तो मेन. मागीर 5वो जाता आमचो तेजे उपरांत सण सिंहासन. मागीर जाता अंबारी. अशें आमचें एक आनी मागीर शीशासन. सो अशें एक 7 दीस आमचे प्रोग्राम आसता. हो मेन आमचो. तेजे भायर अनंत चतुर्थी जाता. अनंत चतुर्थी दिसा आमचो सगळे गोंयभर लोक आमचे हांगा येवन भेट घेतात. म्हणजे सकाळीं अभिशेक येता आनी मागीर आरती जातात. हे 2 मेन आमचे उत्सव आसा. तशेंच आमी भक्ताक आमची सोय म्हणजे आमी हांगा सकयल आमी हॉल केला आनी वयर रावपाची सोय आसा. म्हणजे कोणाकूय पयसुल्यान आयले खंयचेय भक्त म्हणजे कोणी खंयचेय येवं ते भक्तांक आमकां रावपाक सोय केल्ली आहा. म्हणजे 2 दीस रावपाक आमकां मेळटा. आमी व्हडलें घेना, नॉमिनल कितें फी घेवन आमी भक्तांक आमी रावपाक दिता. मुद्दम परते एकदां सांगता, मुद्दम आमच्या देवळाक मुद्दम येवन भेट दियात. अशें देवूळ तुमकां म्हाका दिसता इंडियेभर मेळपाना, कित्याक उदकान देवूळ म्हणटा तें खंयच पळोवंक ना. आयचे देवगिरी टी कुलदेवता दर्शनांतू आम्ही पोंडा तालुक्याचे सेवॉय वेरेम हांगाचे श्री अनंतशयन देवस्थानाचे दर्शन केले. आम्ही गोवा गेले तेन्ना ह्या देवळाचे दर्शन स्वतः करचा प्रयत्न करूया. आयचे ह्या एपिसोड पळयले तुम सगळ्यांकय धन्यवाद आणि नमस्कार. हाजे लिंक तुमगेल इष्टमित्राल मदें तूं वांटून घेवच्या विसरू नाकाती. प्रपंचाद्यंत आमगेल समाजाच्या न पळयतशचे यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब करच्या विसरू नाकाती. आमकां एक लायक दियाती आनी तुमगेल कसने सांगचे आसल्यारी देवस्थाना विशयांतू चड माहिती तुमगेल्या आसल्यारी हांगा कमेंट्सांतू सांगून आमकां कळयाती. धन्यवाद.